नुव्या फुटिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनीक पळोवपी कोणूच ना. नुव्या कुभाट वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक पिड्यार जाता म्हणून नुवे कंझ्युमर फोरमाचो अध्यक्ष ग्रेगिनो पेरेरा सामको बेजार जाला. कागाळ करून सुद्धा उदका पुरवण खातें कांयच करना अशें पेरेरा म्हणटा. फाटली अनेकदा ही पायपलायन फुटलेली तेन्ना हांवें कंप्लेन केली. तेन्ना तेमी रोखडी ती अटेंड केल्ली. आतां परतून सेम तीच पायपलायन परतून फुटल्या. आतां हांवें कंप्लेन केल्या 4 दीस जाले अजून ती पायपलायन रिपेर केली ना. कितें हांव नको ही आयज पासून ही कंप्लेन कितें अटेंड केली ना ती आयज ह्या म्हाका दिसता हजारांनी लिटर उदक हिंगा वेस्ट जालां आनी चोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता हें लॉस कोणान आमकांच. पूण हे डिपार्टमेंट कंप्लेनूय केल्यार ही पायपलायन रिपेर केली ना. इतलें उदक वेस्ट जाता. आयज कितले लोक उदका लागून सफर जाता. थोडे लोकां बाबडे उदक मेळना आनी आमी तेम एक करून आमी कंप्लेनूय केल्या ते कंप्लेन अटेंड करूं ना. खेळा मंत्री रमेश तवडकरान शुक्रारा परवरे सचिवालयात राज्य कोच आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांची बसका घेवन मार्गदर्शन केलें. खेळांचो दर्जो सुदारपा खातीर नेटान काम करात असो उलो ताणें मारलो. इतल्या मजगतीं लुसोफोनिया गेम्सा खातीर तयारी रोखडीच सुरू जातली अशें खेळा प्राधिकरणाचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोमसान स्पश्ट केलां. ह्यो गेम्स गोंयांत घेवपा विशीं कोंत्राद ना हो विशय चडसो गंभीर न्हय अशें एल्विसान स्पश्ट केलें. की जे कोचीस काम करता तांकां एनकरेजमेंट तांची शाबासकी तांकां जे ज्या तांचे ज्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो फुडल्या काळांत निश्चित जातल्यो. खंयच्याच बऱ्या कोचाचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना की ताकाय बरी पडटली. इतलो लक्षांत दवरपाक दोगांय काम करतली. कारण हांव प्रत्यक्षान फिल्डाचेर आसलो. हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर. हांव जरी मिनिस्टर जालो जाल्यार सुद्दां हांव फिल्डाचेर आसा. लक्षांत दवरात. काम करपाक नासत जर जायत न्ही ताणें ह्या क्षेत्रांतल्यान कुशी वचची कृपया करून. कारण एक ह्या क्षेत्रांतले कलंक न्ही तो. नाजाल्यार कितें जातलें एखादो बरो मनीस काम करता आनी पगार तितलोच घेता आनी एखादो जर काम करिनासतना जर पगार घेता जर जायत न्ही. मग अशें क्षेत्र अशें आमचे हातूंत स्पोर्ट्सांत अशें लोक आमकां परवडचें ना. A 5-year plan would be devised to boost all sports in the state. एक मास्टर प्लॅन आसा न्ही फुडल्या 5 वर्सांक आमी कितें करपाक जाय. ही गेम डेव्हलप जातली किंवा ह्या गेमींतल्यान टॅलंट जर वेवस्थीत जर आमी जशें मेडल घेवपाक आमी गर्वान दाखयतले जाल्यार आमी कितें करपाक जाय. The formal agreements are not on record. I found out that they have not been signed. But the implication of that is not too serious in my opinion, because once a commitment is given at the level of the state government, we are committed to honor that. And that has been the stand of the new government also. Now what happens when there is a formal agreement, certain clauses are there in the agreement which are required to be complied with. What will happen is formally there may not be compliance, like we may have already defaulted on the dates, the accomplishment of certain facilities and that kind of thing has not gone. But in the absence of agreement, what suffers is only there. But in terms of infrastructure work, when can we actually see the work starting on these venues? See, behind the scenes we have been working. It may not be perceptible right now, but definitely work is going on because there's a lot of paperwork that needs to be done. One fact is that nothing has happened, so we have to move. It's not that everybody is quiet about it. It is happening. What will be visible will be manifest in the days to come. Yes, obviously, because when time constraints are there, we have to break formalism and bypass certain channels. But within the parameters that permit us, it's not that we are going to be so extravagant or something like that. Within the parameters, we will have to break some sort of protocols here and there. Like I have told the coaches. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबरां चित्रां हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.